प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 3रो विसवोर वोड 7 ते 12 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 7 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं कोडसरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेयातावन जेरुसालेमासून इदुमियातावन जॉर्दानाचे पेले थोडे थावन आनी थीर आनी सिदोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची ओड उरपूंच तो करतालो ते आयकून ताचेशी आयली. ते लोकांचे उरपोंजेक लागून ती आपणाक चिड्डून उडयत म्हूण आपणाक एक ओडें तयार दवरूंक ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तो सबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसली तितली ताका हात लावंक ताचेर पडटाली आनी मेडे आत्मे ताका पळेना फुडें ताच्या मुखार पांयां पडून वयली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन ताका शिडकायतालो. प्रितीच्या बाबडीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की लोक वजारांनी जेजू फाटल्यान वेता आनी तो आतां देवाचें उतर तांकां शिकयता. जेन्ना तो तांकां देवाचें उतर शिकयल्या उपरांत तो थंयसर मिलाग्री करता, तांकां पेकोवणी दिता, तांचे कडसून देंवचार काडटा आनी सगलीं अजापां करता. आनी बाबा भयणीनो, काल आमी शिवर्तमानान आयकलां की जेन्ना जेजू तेंचो देव मंदिरान शिकयतालो कितें घडटा. एक बरो एक आहार आसलेलो मनीस, हाताक आहार आसलो मनीस, तो तेंचो देव मंदिरान आसता आनी जेजू ताका साबाताच्या दिसा पेकोवणी दिता. आनी ह्यो दोमशास्त्री फारिस्यो जेजूचेर खूब रागभरीत जातात. कित्याक तो आतां ही पेकोवणी साबाताच्या दिसा करता, जेन्ना ह्या फारिजियन दोमशास्त्रांनी असो कायदो घातलेलो की साबाताच्या दिसाक असलें काम करूंक जायना, पेकोवणी दिवंक जायना म्हणून. आनी बाब भयणीनो, जेन्ना जेजू पेकोवणी करता ते आतां एकदम रागभरीत जातात, ते जेजूक मार उडोवंक सोदतात. आनी जेजू कितें करता, तेंचो लोक पयस वेता. तो आतां दर्याच्या लागीं वेता आनी लोक वजारांनी ताच्या फाटल्यान वेता. आनी जेन्ना तो तांकां शिकयल्या उपरांत तो आतां तांकां पेकोवणी दिता, तांचे चुचुरे दिसता ताका, जे तांकां बेऱ्यांक कान दिता, कुड्ड्यांक दोळे दिता, खूब अजापां करता, खूब मिलाग्री करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो तांचे कडसून देंवचार काडटा, ते देंवचार भायर वेताना ते म्हणटा, तूं देवाचो पूत. जेजूक वळखतात ते की देवाचो पूत म्हणून, आनी ते व्हडल्या ताळ्यान जेजू तूं देवाचो पूत म्हणून ते आतां भायर वेतात. आनी भाव भयणीनो, हे देंवचार पासून जेजूक वळखतात की तो देवाचो पूत म्हणून, ताका अधिकार आहा म्हणून, ताका पदवी आहा म्हणून, आनी ते पदवीन तो तांकां भायर काडटा. आनी भाव भयणीनो, आमी आयज वाचलां की जेजू तांकां तोंड उक्तें करून, म्हणजे ज्या लोकांनी ते देंवचार आसले तांकां उलोवपाक पासून दिनासलो. कित्याक जेन्ना लोकांक कळटलें आहलें की जेजू देवाचो पूत म्हणून, आतां सगळी धुसपट जातली आसली. कित्याक लोक आजुनूय जेजू एक देवाचो पूत म्हणून वळखनासले. आनी ते इस्रायलची परजा एका मेसायाक, म्हणजे जो कोण तांकां सुटका दितलो, तो तांकां रोमकार शारांतल्या काबजांतलो सोडून सुटका दितलो, हें अशें चिंतून ते आतां मेसायाची वाट पळयताले. आनी जेजू आतां एक ह्या संवसारान एक राजवडकी कॉमेस करपाक येवंक नासलो. तो एक ओत्मीक राजवडकी, स्पिरिच्युअल किंगडम म्हणटा ते भाशेन, ती राजवडकी सुरवात करपाक येयल्लो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हे देंवचार तो काडटालो, ते आतां व्हडल्या ताळ्यान म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी जेजू तांकां उलोवंक दिनासलो. कित्याक ते लोकांनी ताका जेन्ना ते भायर वेताले, तांकां कळ्ळें जाल्यार की जेजू देवाचो पूत म्हणून, आतां खूब त्रास जातले जेजूक शिकोवपाक मेळचें नासलें. लाखांनी वजारांनी लोक जितलो ताच्या फाटल्यान वेतालो, आतां ताजेहून लोक ताच्या फाटल्यान वेतलो आसलो. आनी भाव भयणीनो, आतां ताका शिकोवन दिवपाक एकदम आगोड जातलें आसलें. कित्याक
जो लोक आतां रोमकार शहरांतलो असलो जेन्ना तो पळयता की इतलो लोक हजारांनी वेता लाखांनी वेता जेजू फाटल्यान आतां ते समजता की जेजू आतां फकत ताका राजवडके जाय ताका ताच्या हातान लोक तांच्या एका मनशा फाटल्यान धांवत जाल्यार आतां कितें घडटा भाव भयणो त्या मनशान आतां ती राजवडकी ताच्या कब्ज्यान घेवंक जाता कित्याक लोक ताचे सांगता लोक ताचे बरोबर आहा आनी भाव भयणीनो जेजूक नाका आसलें की ह्या लोकांनी हजारांनी फकत ताका एक राजा करपाक येवपाचो आसलो अशें ताका नाका आसलें तो आयिल्लो आमच्या काळजांनी येवपाक तो येयल्लो आमकां देवाच्या उतराची शिकवण दिवपाक तो आयिल्लो आमकां देवाचो मोग दाखोवपाक आनी भाव भयणीनो आयज आतां 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार आमकां पदवी दिल्या देवान देंवचार काडपाक लोकांक पेकोवणी दिवपाक अजापां करपाक जेजूच्या नांवान आमी खरें कोत्ता काय खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार आमी अशें आमी म्हणटा पूण खरेपणी आमी देवा जेजूच्या नांवान ह्यो सगल्यो वस्तू कोत्ता काय ना तर आमी फकत बिश्टे आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी भावार्थी म्हणटा पूण आमचे कडसून कसलीच अजापां कसलेंच बरेंपण जायना आनी हें बरेंपण कित्याक जायना कित्याक आमी खरेपणी जेजूचे भावार्थ दवरिना आमी फकत धर्म कोत्ता मागणे कोत्ता सगळें देवस्पण कोत्ता पूण खरेपणी आमी भावार्थ दवरिना म्हणून जेजून सांगलां आमकां माकुवाचो सोडा विस्वर बोड सोडा म्हणटा जो कोण भावार्थ दवरता आनी बातीस घेता ताका ही पदवी आसतली ताका ही म्हणटा ती कितें अधिकार आसतलो देंवचार काडपाक लोकांचेर हात धरून तांकां पिकोवणी दिवपाक खूब खूब वस्तू करपाक ही पदवी मेळटली आनी भाव भयणीनो खरेपणी आमी देवा जेजूचे शीश जाल्यार खरें आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार जें जेजून केलें तें आमी करूंक जाय आनी तेन्नाच की देव आमकां आपल्यो पुतो आनी आपले धुवो म्हणून मानतलो तो आमकां पूत म्हूण मानतलो तो आमकां धुवो म्हूण मानतलो ना तर भाव भयणीनो आमी फकत धर्म करतले आमी आमकांच फटयतले की आमी आमचें तारण जालां म्हणून आमी आमकां खरें आमचें साल्वासांव जालां म्हणून देखून भाव भयणीनो गरज आमकां जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक ताचे उतरान रिगून रावपाक आनी जेन्ना आमी ताचे उतरान रिगून रावता ताचें उतर आमी पाळटा आतां सगळें जें जेजून केलां तें आमी करूंक पावतले आमी एके भाशेन एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावतले जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले आनी शिकी आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन आमी तांचें तारण जेजूच्या नांवान करपाक आमी फुडें सरतले हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्वींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा